न्यायमूर्ती संजीव खन्ना देशाचे 51वे सरन्यायाधीश जाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि सोमारा राष्ट्रपती भवनात तांकां सोपूत दिलो. भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार न्यायमूर्ती खन्ना हांचो कार्यकाळ फक्त 6 म्हयन्यांचो आसतलो. 64 वर्सांचे न्यायमूर्ती खन्ना 13 मे 2025 वर्सा निवृत्त जातले. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात नव्या नांवां आयिल्ल्या 2 सरकारी अधिकाऱ्यांक घरा धाडात नाजाल्यार फुडल्या सप्तकांत भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यालयासामकार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्या. फाटल्या कांय दिसांनी राज्यांत जावपी गुन्यांवकारी घडणुका आड पुलिसांची कारवाय सुरू आसा. आयतारा पणजे बाजारात चलपी जुगार अड्ड्याचेर पुलिसांनी कारवाय करून 23 जाणांक अटक केले. तांचे कडल्यान सुमार 1.26 लाखांची रोख रक्कम जप्त केल्या. बेकायदो बांदकामाच्या मुद्द्यावेल्यान वेदांता मायनिंग कंपनी आणि मये पंचायती मदीं कोफुसांव निर्माण जाला. मायनिंगाचेर केल्लो बेकायदो बांदकाम मोडचे अशी नोटीस मये पंचायतीन वेदांता कंपनीक दिल्या. जाल्यार दुसरे वटेन कंपनीन उच्च न्यायालया कडल्यान पंचायतीचे नोटीसीक स्टे हाडल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण सांगे नगरपालिकेची इमारत माती भरून करपाचें काम सध्या स्थगीत केलां अशी माहिती सांगे नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू हांणी दिली. सांगे नगरपालिकेच्या आदल्या इमारतीची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान ही इमारत माती भरण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्लो. मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो. इमारत मोडच्या पयलीं दुसरे कडेन जागो दिता अशें नगरपालिकेन लेखी हमी दिवची अशी मागणी दुकानधनीयान केल्या.
टास्क फोर्सान सोमारा परतून एक फावट कला अकादमीची पळोवणी केली. हे पळोवणी वेळार टास्क फोर्साच्या वांगड्यांनी मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतली साऊंड सिस्टम आनी लायटिंगची पळोवणी केली. तशेंच वास्तुरचनाकारां वरवीं कला अकादमीचें नूतनीकरण केल्ल्या कामांची पळोवणी केली. ह्या वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर जाल्यात. गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह युनियनान हे पुरस्कार जाहीर केले. 14 ते 20 नोव्हेंबर मेरेन सहकार सप्तक आसतलो. ह्या वेळारूच हे पुरस्कार दितले अशी माहिती चेअरमॅन रामचंद्र मावळे हांणी पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. दोगां मनशांनी फटीचे पद्दतीन 3 गांवांतल्या लोकांच्यो प्रॉपर्टी भायले भायर विकल्यात म्हणून प्रकरण. हेच प्रकरणाची म्हायती दिवपा खातीर वंटे फातर्पेच्या लोकांनी पत्रकार परिशद घेतली. भायले भायर प्रॉपर्टी विकपाचे हे सगळे गुड्डुले सावांत सरकारी यंत्रणांचोय आस्पाव आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप हे पत्रकार परिशदेंत लोकांनी केला. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही
गोयच्या प्रजेचो आवाज. सोमारा पणजी हिरा पेट्रोल पंपा लागसारच्या महामार्गाचेर पुलिसाच्या गाडयेन 4 गाडयांक आनी 3 दुचाकीक जोरान धक्को दिलो. ह्या अपघातान गाडयांचे बरेच नुकसाण जालें. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. चिमला फ्लायओव्हराचें उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ल्या सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले अशें थळावर आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता. दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजूनय चालू आसा. मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले. केंद्र आणि राज्यातल्या सध्याच्या भाजप सरकारान गोंयांतल्या आदिवासी समाजाचे खुबशे प्रश्न सोडयल्या. अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवपाचो भाजपा सरकाराचो यत्न चालूच आसा. संसदेच्या येता त्या अधिवेशनात ह्या विशींचो थाराव मंजूर करतले आनी फुडल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजाक निश्चित राजकीय आरक्षण दिवप ही मोदी गॅरंटी अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उटाच्या 2 दशक पुर्ती सुवाळ्याक परतून एक फावट दिलें. फाटल्या 5 दिसांत दूरसंचार खात्यान 1.35 कोटी स्पूफ कॉल्स बंद केल्यात. तशेंच आर्थीक फटवणूक करपी सुमार 1.77 कोटी मोबायल क्रमांकांचेर आळाबंदी हाडल्या. तेच प्रमाणे लागीं चोरयेक गेल्ले 14 ते 15 लाख मोबायल नंबर ट्रेस केल्ल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दिली. आजकाल तंत्रज्ञानाचो गैरवापर व्हडा प्रमाणात जावपाक लागिल्ल्यान हाचे दुश्परिणाम गिरायकांक भोगचे पडटात. देखून हे पावल सुरक्षेच्या दृश्टीन उबारिल्ल्याचें मंत्र्यांचें म्हणणें. केंद्र आणि राज्य सरकारा खातीर भारतीय संविधान सर्वोच्च स्थानार आसा. संविधान दुरुस्ती विशीं विरोधी पक्ष फक्त राजकारण करता. सूर्य चंद्र आसा मेरेन संविधानाक कोणूच हात लावपाक शकना. केंद्र आणि राज्य सरकार संविधाना प्रमाणूच काम करीत आसा. संविधानाचो सगळ्यात मोठो अपमान 1971-72 वर्सा आपल्यो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांणी केल्लो अशी टिका उटाच्या 2 दशक पुर्ती सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली.
विस्तारा एअर इंडियात विलीन जावपाची तयारी करता आसतना प्रवाशांनी सोशल मिडियाचेर विस्तारा विमान कंपनी खातीर संवेदनशील पोस्ट घाल्यात. भारतांतल्या एका बऱ्या विमान कंपनीन आमकां दिल्ल्या सेवे खातीर आमी उपकारी आसात अशें सोशल मिडियाचेर घाल्ल्या पोस्टांत बरयलां. टाटा गट आणि सिंगापूर एअरलायन्स हांच्या संयुक्त उपक्रमांतल्यान तयार जाल्ली ही विमान कंपनी टाटा ग्रुपाच्याच मालकीची आशिल्ल्या एअर इंडिया कडेन एकीकरण करतली. केरळच्या पर्यटन क्षेत्रात नव्यान चालना दिवपा खातीर राज्यांत सी प्लेन प्रकल्प ट्रायल रन यशस्वी जालो. केरळ पर्यटन मंत्री PA मोहम्मद रियासान कोची मरिना हांगा उदकांत जावपी ह्या ट्रायल रनाक बावटो दाखयलो. ह्या 17 सीटर सी प्लेनाचो ट्रायल कॅनेडियन क्रू मेंबरांनी चलोवन केलो. हे सी प्लेन विमान चालीक लागल्या उपरांत वेगवेगळे विमानतळ जोडून राज्यांतल्या पर्यटन क्षेत्राक चालना दितले. ह्या विमानांतल्यान अस्तंत घाट आनी मुन्नार ह्या दोंगराळ शाराचो एक वेगळोच अणभव पर्यटकांक घेवपाक मेळटलो. दिवचले एके बायल स्वच्छता कामगार माकडाच्या हल्ल्यांतल्यान वाटावली. सोमारा सकाळी शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर हो प्रकार घडलो. मनोरा राय रस्त्याची अवतिकाय जाल्ली आसा. रस्तो दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. फाटल्या 2 वर्सां सावन रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली. थळावे पंचायतीन भौशीक बांदकाम खात्यान तशेंच थळावे आमदारान ह्या प्रकाराचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून बेगोबेग हो रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी संबंदीत खात्या कडेन केल्या. दिवचल शारांतल्या लांबगांव वाठारांत भर लोकवस्ती लागीं बिबट्याची दहशत वाडल्या. 2 पाळीव मेळून 5 सुणे ह्या बिबट्यान फस्त करपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक राना खात्यान वाठारांत सांपळ लायला.
भारतातल्या स्टील निर्यातीत फाटल्या महिन्याच्या तुलनेत ऑक्टोबरात 11% दुप्पट वाढ जाल्ल्यान ह्या क्षेत्रात आनीकूय भर पडिल्ल्याचें दिसून आयलां. देशांतली स्टीलाची निर्यात ऑक्टोबरात 44 लाख टन जाल्ली तर ह्या वर्साच्या सप्टेंबरात ती सुमार 4 लाख टन इतली आशिल्ली. मजगतीं आयात उणी जाल्ल्यान देशी स्टील कंपनीक तिसऱ्या तिमाहात आपल्या उत्पादना खातीर बरे दर मेळोवपाक मजत जातली अशें म्हणपाक येता. US वर्ल्ड युनिव्हर्सिटीच्या आशियाई 2025 क्रमवारीत 7 भारतीय संस्थांनी सुवात मेळयली. भारतात पहिल्या 50 मदीं 2 आणि पहिल्या 100 मदीं 7 विद्यापीठां आसात. जातूंत भारतीय तंत्रज्ञान संस्था IIT दिल्ली ही 44व्या सुवातेर आसा. IIT मुंबय 48व्या सुवातेर आसा जाल्यार IIT मद्रास, IIT खडगपूर, IIT कानपूर आणि दिल्ली विद्यापीठ ह्यो हेर भारतीय संस्था टॉप 100 मदीं आसात, जी भारताची सध्याची घटमूट शिक्षणीक बुन्याद दाखयता. फटाक्यांचेर बंदी घालपा सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाक खरपणान पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान आतां दिल्ली पुलिसांक शिटकावणी दिल्ली आसा. परवान्या बगर फटाके विक्रेती तशेंच उत्पादन करतल्यांचेर कडक कारवाय करची अशे निर्देश न्यायालयान दिल्यात. राजबाग दर्यावेळेर आशिल्ले बेकायदेशीर गाडे पर्यटन खात्यान माती भरण केले. पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ही कारवाय करीत सुमार 7 ते 8 गाडे माती भरण केल्यात. काणकोण तालुक्यातल्या पोस्ट ऑफिसात कर्मचाऱ्यांचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाल्या. लोकांक वरांची वरां आपल्या कामा खातीर लायनीन रावचें पडटा. तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांकूय त्रास जाता. काणकोणां एकूच पोस्ट ऑफिस आशिल्ल्यान कामाचो भार चड आसता. ताका लागून आनीक कर्मचाऱ्यांची गरज आसा अशें पोस्ट मास्टरान सांगलां. तशेंच जाता तितले बेगीन पोस्ट ऑफिसांत कर्मचाऱ्यांक भरती करचें अशी मागणी लोकांनी केल्या.